शिरदोनचे लोक फाटली 3 वर्सां जाली उदकाक त्रास काडटात. सोमारात आनी असिस्टंट इंजिनियराक घेराव घालून बरोच उजरायलो. ताणें खंय उदकाचो प्रस्न जाग्यार घालता म्हणून उतर दिलां. तो उतराक नेगार गेलो जाल्यार आमी वोगी रावचे ना म्हूण शिरदोनच्या लोकांनी शिटकावणी दिल्या. आज शिरगांव गांवांत ऑलमोस्ट 3 वर्सां उदकाचे प्रॉब्लेम आसा. प्रत्येक फावटी सरकार जेन्ना येता आनी कमिटमेंट करून वयता की तुमचे रिजॉल्व करतले म्हणून इश्यूज, आनी आज खऱ्यांनीच लोकां मदीं अशें आसा इलेक्शनाचो वेळ पावल्लो आसा आनी लोकांक फक्त इलेक्शना टायमार उदक सोडप आनी आपणी सोडलें म्हणून दाखोवप आनी हेज्या नांवाचेर वोट घेवप हे प्रत्येक वर्सा जाता. आज शिरगांव गांवांत ऑलमोस्ट 3 वर्सां उदकाचे प्रॉब्लेम आसा. प्रत्येक फावटी सरकार जेन्ना येता आनी कमिटमेंट करून वयता की तुमचे रिजॉल्व करतले म्हणून इश्यूज, आनी आज खऱ्यांनीच लोकां मदीं अशें आसा इलेक्शनाचो वेळ पावल्लो आसा आनी लोकांक फक्त इलेक्शना टायमार उदक सोडप आनी आपणी सोडलें म्हणून दाखोवप आनी हेज्या नांवाचेर वोट घेवप हे प्रत्येक वर्सा जाता. ह्या पेपराचेर व्हडलें आनी भाशण कांय ना, फकत तेणें मानून घेतलां उदकाची थिंगा लिकेज आहा, इतलो तें उदकाची लिकेज आहा, लोकांक उदक बराबर मेळना म्हूण तेणें मानून घेतलां. आनी ह्या फुडें उदक सगल्यांक बराबर दितले म्हूण तेणें आमकां बरोवन दिलां. ओके. आनी जरी तर तेणें तें एश्युरन्स दिलां पळय तेजेर तें चुकत फुडलें एक्शन आमी कितें घेतले पळय तें हांव तुका हांगा सांगना, पूण सगलो लोक तयार आसूंक जाय फुडलें एक्शन घेवपाक. असिस्टंट इंजिनियर म्हणटा शिरदोना उदकाचो खंय प्रॉब्लेम ना, पूण 3 वर्सां हे लोक ओगी कशे रावले काय म्हूण ताका प्रस्न. हे सगळे शिरदोनचे लोक आयले, सगळं मदलो वाडो आनी ते सरावंडींग एरिया आनी सरपंच बी आशिल्ले बरोबर. प्रॉब्लेम तेंचे म्हणटा उदक ना. उदक आतां ते म्हणटा 3 वर्सां ते कशें रावंक शकता उदका शिवाय. 3 वर्सां म्हाका दिसता एकूच लेटर कितें आयला. बरें ओके लेटर एक येवं किंवा इन्फॉर्म जर केल्यार आमकां कोता येता, आमी हें करता एक्शन घेता. पूण 3 वर्सां तशें म्हाका दिसता 3 वर्सां उदक कशें बंद जातलें. आतां पयर 15 दीस जाल्यार उदक बंद आशिल्लें. आमची एक पायप AC लायन जी आसा कितें तरी फुटलेली आनी ग्रावंडान भितर उदक वतालें. ताका पयर शुक्रार दीस आमकां मेळ्ळें. शुक्रार दीस मेळना बरोबर आमी तें रिपेर करूं. आतां 3 दीस जाले तेच सांगता उदक बरोबर आसा. पुणता खातीर पंडितजान तुळशीदास च्यारी. हायवे एक्सपान्शनाच्या नांवान 820 शेतकारांच्या शेतांनी तांकां कळनासतना लँड फिलिंग केलां म्हूण आक्षेचे शेतकार चाळवले. शेतकारांक सांगिनासतना तांचे खंय शेत पुरयलां. शेतकार म्हणटा तांकां धड पंच ना, पंचायत ना आनी आमदारूय ना. तांणी खंय वचपाचें, कोणाक सांगपाचें, शेतकारां मुखार मोठो प्रस्न. असो तर नोटीस लोगून कित्या मारून तेणी आपणी बाबी येतले आनी हें कोत्तले म्हणून बंद कोत्तले तुमकां. देरेपेंत हांव रोयता आसतना येयलें आनी सकयल देंवलें आनी काड कोत्ताय. हांव म्हणलें काडना, तुमी म्हणलें आमकां पयलीं सांगो ना. आनी देरपें तूं तेणें पयर हाटी येवन आतां जालें 15 दीस बेश्टें मेजलां. आयताराचें येवन मेजलें तेणें घर आनी तेणें सुणयेन विचारलें हें कित्याक मेजताय काय म्हण. वयर धाडून जाय म्हण सांगलें तेणें. आनी आमी वयतले तें भुरग्यां घेवन रस्त्याचेर रस्त्यार न्हिदतले आमी. शेतां रोयलेलीं कामेऱ्यांक घालून कामेऱ्यांक घालून शेतां कितले आमी पयशे मोडले, साऱ्याक मोडले, कामेऱ्यांक मोडले, जोत घाल्ले, मेशिनां घाल्ली. आमी हेजे उस्तार मायन पायन म्हाका व्हडलो गेल्लो आनी ती सिरीज हांव कोत्ता आनी आमी कसली सिरीज ना. शेताचेर आमी आसले, शेतां कोण गारोवन आनी तीच आमची शेतां सांगना आसतना रातची आनी तेणे बिल्डर हाडून हें सगळीं पुरोवन घाल्ल्या. आमकां कांय सांगोंक ना, आमकां लेटर दिवना, कितेंच सांगोंक ना. तेणी कितें करून आतां चोरयां काम करता हे आनी आमी आतां कोड कशें भरतले आमी सांगा. कितें प्रोजेक्ट येता न्हू, प्रोजेक्ट एक जाल्यार गांवांत आमकां पंचायतीन सांगू. पंचायत आसता कित्याक गांवांत कोवपाक, पंच आसता कित्याक वाड्यान कितें जाता तें कोवपाक. जाल्यार आमी पंचूय ना, सरपंचूय ना आनी आमी MLA ना. सो आमकां हें आतां राती जाता. हें आमचें आतां रोज शेत पुरोवपा लागलें. आमकां शेतकारांक कोणेच तेणी इन्फॉर्मेशन दिवना ना म्हूण आमकां कसलोच पंचायतीन आमचे नोटीस दिवना. नोटीस दिनासतना आनी ही सर्वे कोन्नासतना तेणी हें कोमेस केलां काम पुरोवपाक. आनी आमी आमची शेतांनी वाली रोयलेल्यो. वालींची वयल्यान तेणी माती घातल्यात आनी आमी त्यो वाली आमी आमची खुद रोयनाय, आमी इकते हाडटाय लोकां कडच्यो. Has the local panchayat or the local MLA, whoever, have they contacted these people? This must have been a long planned development going on in the assembly among the few politicians who sit down and decide how they will pull the strings and how they will hold the people of Goa to ransom and do what they please with our lives. Tell me on what grounds why did the panchayat, local panchayat not come forward to stop this kind of illegal development?
बीजेपी परत सत्तेर आयल्यार जुवारीनगर बिर्ला आनी झोरीत वाठारांतले झोपडपट्ट्यांची पुनर्वसणूक करून हावसिंग प्रोजेक्ट उबारतले. साकवाळी उपासनगरांत बीजेपीचे विजय संकल्प महामेळाव्यांत रक्षा मंत्री पर्रीकार उलयलो. दाबोळी विमानतळाची पॅसेंजराची तांक दोबरात केल्या. ताका लागून मोपा आयलो तरीकय दाबोळी चालू उरतलो म्हूण ताणें स्पश्ट केलां. आयतारा सांजे वास्को बोटेपाठांतय महामेळावो जालो. मोपा आयलो म्हणून दाबोळीची गरज मातूय वचना. त्यामुळे तुझ्या वतीन हांव सगळ्यांक गॅरंटी दिता, कारण हांव रक्षा मंत्री असल्यामुळे तो एअरपोर्ट डिफेन्साच्या अंडर येता, की हो एअरपोर्ट तसोच चालू उरतलो. ते म्हणजे जुवारी नगरची जी पळय सगळी झोपडपट्टी आहा तांकां एकदां पूर्णपणे रिहेबिलिटेट करून तांकां सारकी घरां दिवपाचें एश्युरन्स हांव तुमकां आजच्या दिसा दिवंक सोदता. इतलेंच सांगता. तुमच्याकडे अनेक 5 वर्सां मागता तुमच्या खातीर वावुरपाक, आणि जी आश्वासनां सर्गेस्त बाब मतानी सालदानान आपल्या लोकांक दिलेली ती पुराय करपाक आणि ताका संस्कार मेळोवपाक. म्हणून देशाची सुरक्षता ह्या सरकाराच्या काळान पूर्णपणे आम्ही बांधील आसा. केवळ बॉर्डरीचे टायटन केले अशें न्हय, जाल्यार सैन्याक गरज आशिल्लो दारुगोळो, शस्त्रास्त्रां आणि ती सुद्धा भारतांत तयार जाणारी करण्याच्या दृष्टीन ह्या सरकारान मोठी पावलां उठयली. आज कार्यकर्त्यांनी दाखयला तो टेलर आसा आणि पिक्चर फुडें आमकां पळोवपाचें तें मेळटलें, निश्चितपणे मेळटलें, हितून मात्तूय दुबाव ना. आनी वास्को डेव्हलपमेंट जो जाला, चिखली हॉस्पिटल जाला, वाडे तोडे जाला, केडीसी बस स्टँड काम स्टार्ट जाला, आमचे रस्ते बरे आहाय. आमकां आतां एक स्विमींग पूल आमकां एक स्विमींग पूल एक सँक्शन केला शिपयार्डान. आमचो आनी एक मेजर अचिवमेंट आयज जावपाक आहा की आमचे फिशींग जेटीचे की गोवा शिपयार्डान आमच्या वास्तुकारांक पयले प्रेफरन्स दी, लायक जॉबा लागून, नाल्यार आमकां त्रास जाता जॉबा लागून, भुरग्यां लागून. आमचे भुरगे खूब आहाय. give a break.